पर्वरे युवा वेलफेअर ट्रस्टा मार्फत 12 जानेराक सुकूर पर्वरे हांगसर कृषी मेळावो जावपाचो आसा। पर्वरे युवा वेलफेअर ट्रस्टाक 10 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या निमतान ह्या मेळाव्याचे आयोजन केला म्हण माहिती साई फार्मर्स क्लबान दिल्या। आरडीएक्सको खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। आता 12 तारीख व्हडलो मेळावो आहा, त्या मेळाव्याची म्हाका दिसता 80% आमची काम कंप्लीट जाल्लेली आहात। आज तारीख 5 जाल्लेली आहा की आनी एक 5-6 दिसांनी कामां आमची कंप्लीट जातली। तशेंच त्या मेळाव्याचो आमकां गुगुदास सर खूब हेल्प करता, जो अशें करया तशें करया, आनी आमची सगळे म्हाका दिसता पर्वरीन जे फार्मर्स क्लब आहात ते सगळे म्हाज्या फाटीमागे बसलेले आहात, ते आमकां खूब हेल्प करतात आनी ते करतले, येवन सगळे करतले अशी आशा बाळगता। 10th एनिवर्सरी कोरोना युवा वेलफेअर ट्रस्टाची सेलिब्रेट करता। युवा वेलफेअर ट्रस्ट, कोरोना युवा वेलफेअर ट्रस्ट हो साधारण 2009 सरान स्टार्ट करून पर्वरची जी उदरगत आहा ती स्टार्ट केल्ली। पर्वरची उदरगत आता पर्वरी म्हटल्यार कशें जाता की लोकांच्या तकलेन बसला की पर्वरी हो सिटी एरिया, पण हांव सांगूंक सोदता गोंय तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळ्या लोकांक की पर्वरी इज नॉट अ सिटी। पर्वरीन विलेज लेवल आहा, सुकूर, सालय, सालवादर पंचायत आनी केनेदी ब्रांच आहा, ते सगळे रिमोट एरियासून येतात। अशें लोकांचे तकलेन बसलेले आहा की पर्वरी म्हणजे सिटी, पण पर्वरीन शेतां पाड जाल्ली, ती पाड शेतां परत कशी करून घेतली हो एक व्हडलो जर्नी आसा। आमचो जो 12 तारीख जो शेतकरी मेळावो आमी दवरला तो सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी येवन पळोवचो आनी पर्वरीन शेतां कशी फुलल्या, कशी ग्रीन शेतां जी आसा पळय ती कशी ग्रीन आमी केले ती येवन आख्ख्या गोंयभरच्या लोकांनी पळोवची। सराच्या सहकार्यान आमची जी शेतां आसा ती आयज मेरेन सुरळीत चल्लेली आसा। स्टार्ट फ्रॉम द ट्रॅक्टर, नांगरपाक ट्रॅक्टर अवेलेबल करून दिता, कापणीच्या टायमार हार्वेस्टर अवेलेबल करून दिता, बी बियाणे तर फ्रीच दिता। एव्हरग्रीन फार्मर्स क्लब वाडे, होली क्रॉस फार्मर्स क्लब हर्रे, along with Porvorim Rising and with the support of all the farmers club of Porvorim constituencies and with the blessing, support, cooperation, initiative of our beloved MLA Sir Rohan sir, आम्ही सगळे फार्मर्स येता त्या जानेवारीच्या 12 तारखेर फार्मर्स मेळावा ऑर्गनायज करता। तो मेळावा वाडे श्री बेताळ देवस्थानच्या परिसरात जातलो।